तुम्ही काढवा शकताय सद्याक जात्रा अशी गर्दी लागली असे हांगा फक्त एकला फोटो काढपा लागला इतली गर्दी लागली आसा. ओके सो आमी भायर सरले काब दे रामा बिचार वचपाक आनी कारण आतां हांव एक बीच सिरीज स्टार्ट करपाचो बीच ब्लॉग काडपाचो. सो काणकोणाक जितले बिचीस आहे सो ते कवर करपाक ट्राय करतो हांव. सो अरावंड 11-12 कितले बिचीस आहे आनी सो तेतूंतले म्हाका जाता तितले हांव बीच कवर करतलो. सो सद्या आमी काब दे रामा बिचार वचपा भायर सरलाय या. पेट्रोल पंपार 2 लिटरां पेट्रोल घायलें आसा. सो पळोवया 2 लिटरान ऑलमोस्ट 1 लिटरान पावता आसलें पूण 2 लिटरां पेट्रोल घायलें आसा. सो आतां वयताय. तर आमी काब दे रामा पावले आसा एक अर्द वरान अशें पावले आसा आमी. अशें सवका येत म्हणल्यार आनी जशें तुमी पयले वरतले की थिंगच्यान भितर काब दे रामा म्हणल्यार तेन्ना बरें ग्रीनरी बरो व्यू येता. सो तेन्ना तुमकां बरी मज्जा येतली काब दे रामा भितर एंटर करता तेन्ना. पळोवपाक शकता गाडी बी खूब आसाय मुखार बीन भरपूर गाडी आसाय. मोस्टली आवटसायडर हे आनी मेया इतली गर्दी म्हणल्यार चिंत तुमी सिजना टायमार कितली गर्दी उरतली. सद्या आमी आतां बिचार वयताय सकयल बिचार वयता आनी मागीर परते वयर येतले. एक नंबर फालतू रोड आहा हिंगा गाडी 2 व्हिलरा खातीर. सद्या गाडींक लायली आसा आमी. सो आमकां हिंच्यान काब दे रामा पळोवपाक मेळटा सारकी ती पळय त्या सायडीक बीच आसा. मोस्टली ह्या सायडीक लोक फोटो काडटाय ह्या सायडीक लोक मोस्ट फोटो काडटाय. तुमकां सकयल बिचार जर वचपा जाय जाल्यार तुमकां सकयल भरपूर स्टेप्स सकयल देंवन वचपा पडटा आनी वयर बी येता तेन्ना जाल्यार जाम जावपाचें. घे पावले आमी बिचार. सद्या तुमी पळोवपाक शकताय काबो दे रामा बीच अशें आसा आनी लोक आसाय त्या सायडींतल्यान त्या सायडीन मातशी उदक बी ते आसा त्या सायडीन न्हांवताय. सो ह्या सायडीन सनसेट जाता मागीर आनी त्या सायडीन आसा त्या सायडीन व्हडलेंशें कांय ना फादर भितर आहे. तर आमचे वयर एक व्हडलें ड्रोन आसा जो की आमचे फुड्यान ना. ओके सो ह्या सायडींतल्यान एक अशें न्हंयगा कितें व्हांवना अशें उदक गेला अशें कितें पळोवपाक शकताय. आनी त्या सायडीक हायकींग करताय मोस्टली लोक. सो ह्या सायडी आसा सो आनी मातशें आमी काब दे रामा फोर्टाचेर वयतले जो की तुमकां त्या सायड दिसता. आम वयल्यान सकयल्ले वयल्यात परत्यान सकयल्ल्यान वयर वचपाचें. आतां आमी केप गोवा सायडीन आसाय. तर हे फेमस केप गोवा ज्या खूब गर्दी जाली आसा जात्रा अशी जाली आसा जात्रा. सो जस्ट आमी एंटर करताय. एंटर केले तशें सारकें आमचे कडेन बरीशी लोकेशन आसा. सायडींतल्यान फातर आसा तेजे एक बरो बसून व्यू घेवपाक शकतात तुमी. सो आतां सारकें आमचे मुखार द केप गोवा रेस्टॉरंट आसा. केप गोवांतल्यान भायर येयले पयशे आमचे फुड्या रेस्टॉरंटांत गेले खावपा सामार ते. सो आतां आमचे मुखार आसा काब दे रामाची केप गोवा सायडींतल्यान फेमस फोटो काडपाचे हें कितें म्हणटा ते. सो जलेबी ते कितें म्हणटा ते खबर ना पण हांव ताका जलेबी म्हणटा. सो आमचे मुखार सारकें हिंगा सगळे येताय ते फोटो काडटाय. सो तुमी बी काडपाक शकताय. सद्याक जात्रा अशी गर्दी लागली आसा हिंगा फक्त एकला फोटो काडपाक लागला इतली गर्दी लागली आसा. सो आमी येयल्ले काब दे रामा फोर्ट पळोवपाक आनी फोर्ट बंद आसा मातशें लेट पावले. सो 20 आसा जाली फोर्ट बंद आसा. सो फोर्ट पळोवपाक मेळ्ळो आमकां.
सो आतां आमी पावले घरा कडेन आनी व्लॉग हो इतलोच आनी फर्स्ट सिरिजा फर्स्ट पार्ट तुमकां आवडलो आसतलो. सो आवडला जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी नेक्स्ट आमची बीच उरतलो तो कोला बीच आनी तितूंतल्यान आमकां फर्स्ट ऑफ रोडींग कायाकींग तो व्हडलोच ब्लॉग जावपाना कारण बीच बारीकशी आसा आनी फेमस फॉर कायाकींग. सो पळोवया मेळ्ळ्या तुमकां खोला बीचा ब्लॉगाक. गांवांत येयलो दिसता. हांव शूट केलो तेन्नाच बॅकग्रावंड म्युजीक बॅकग्रावंड आवाज येतालो सो हांवें डायरेक्ट शूट केलो बट कोणी माजरां सोडलें ना. सो जशें की तुमी पळयताय कोण बारीक बारीक माजरां पिल्ल सोडले. सो सद्या हांव तांकां घरा कडेन सोडून येता मागीर कितें करपाचें मागीर